गीत घेऊया पेज 204 T4. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस हांव येता तुकाय देव कृपा दिवं. आनी मायेचो येवकार हे मिसा बलिदानान वांटो घेवपाक हे मिसा चिंतसांव आपलो वाडदीस समरमता आनी देवाक दिनवासता लिना डायस तसोच आपलो वाडदीस समरमता देवाक दिनवासता जेमी गन्साल्वीस आनी ओत्म्या पासत फ्रांसीस झेवियर फर्नांडीसाचे ओत्म्या पासत मागोंक लायला. तशेंच आमचे काळजाचे ओत्रेक जे आसा हे वेदी मुखार धरून हे बलिदान आमी सुरू करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. कुसब्यांत संभोवलेल्या भुरग्याचे मनीसपणाचे हक राखुया. आज पवित्र सभा देवाचो पूत मनीस जावपाचे विजबेची दोबाजीक परब समोरमता. भागियोंत जुआंव पावलो दुसरो आनी स्थापलेले परमणे आयच्या दिसा जल्माक येवंक नासलेल्या भुरग्यांचो उगडास करता. आंकवार मारयेन गाब्रियल देवदूताचो उलो मानून घेवन पवित्र आत्म्या उदेशी जेजूक गर्भेस संभोवलो. बागयोन जुजेन गर्भ संभावलेल्या जेजूचे मनीसपणाचे हक राखून दवरले आनी सगळ्या आठ्या बिठ्यांक पुडो करून काळ बोल्ल्या उपरांत मारियन आनी जुजेन जेजूक जल्माक काडलो. मारिया आनी जुजेची देख घेवन गर्भेस्त जातोल्या घोव बायलांनी आवयच्या कुसव्यांत आसलेल्या भुरग्याची अशीच राखण करूंक आनी ताचे मनीसपणाचे हक सांबाळूंक आनी ताचे भोंवतणी आसलेल्यांनी तांकां आदाराची जावंक हे मिसाचे भेटेंत सीताबेन वांटो घेतना बापा लागीं खोतखोत्यान मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची दोबाजीक परब जे सुरवातेची उतरां वरवीं आमकां उगडास करता मागूंक जी कोण असले गर्भपात केलेले आसा वो करूंक चिंता तांचे पासत. कित्याक भुरग्याक जल्म हाडूंक एक व्हडलें भाग, पूण केन्ना केन्ना हें भाग जे फावो जाल्लें आसा तें चुकोन वेगवेगळे निर्णय घेतात आनी हे भुरग्याक ते नाच करतात. खुबशे फावटी अशें आमी संवसारान घडटा तें आयकलां पळयलां वो केन्ना केन्ना तितून भागूय घेतला. तर ह्या वेळार देवाची काकूट आनी भोगसणी आमचे पासत मागोवन घेवया. मोगाळा जेजू, जावं अशोकतायेन आनी नेन्यारपणान वो जबरदस्तीन गर्भपात केलोल्या आनी कोत्तोल्याचे नांवां हे वेळार दूख धरून आमी माफी मागता. मोगाल जेजू, लग्न संस्कारान भायर गर्भेस जालोले वस्तोरींक तुवें शिकयलेले तत्वां प्रमाणे आमचो आदार दिवचे बदलेक आमकां सोंपेपणान मेळ्ळो सोर आनी आदार केला आनी वावर चड जावंक लागला तेन्ना आमी तांकां सोडून दिला. मोगाळा जेजू, आवयच्या कुसव्यानूच भुरग्याक नाटक करूंक समाजान आसलेल्या सवलतींचेर आनी घेतोल्ल्या निर्णयांचेर तुजी पाटल्यावदारां कशी
निशेध मारूंक आमकां तूं शिकय. आमी देवाची काकूत आनी भोगसणूय मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनाच्या बापा, तूं बोव व्हरतो आनी तुका आटापूंक कोणूच शकोना. तरी तुजो सासनीक शोब आंकवार मालेचे कुसवेन तुवें जावचो म्हूण तुवें येवजिलें. तो आमचो सोडवंडार खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण आमी थीर भावार्थान सोत मानता. जसो तोच आमचे मनशा सोयबाचो भागीदार जालो, तशेंच सगळे मनशांक ताच्या दैवीक सोयबाचे भागीदारा जावंक पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू वरवीं, जो खरो देवचे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान आकाजा कडेन उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक कुना माग. ती पातालांतल्या कोलायंतली वो उंच स्वर्गावेली जावं, पूण आकाजान परतीपाल केलो ना.
हांव मागचो ना, सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजायासान म्हणलें, आतां चीत दिवन आयक. देवाच्या घराण्या मनशाची सोंसणीकाय तिडयली ती पुरो ना तुका. आतां देवाची तिडोवंक सोदताय. बरें तर, सर्वेस्परूच तुमकां एक कुणा दितलो. पळय, एक आंकवार चोली गोरबेस्त आसा. रोकडीच तिका एका पुताक जल्म दितली आनी इमानुएल म्हणगे आमचें मोदें देव हें नांव ताका दवरतली. देवाचें उतोरें. देवाचे वडपकार. आयकल्ल्या उतराक हो पळय हांव येतां जबाब जातलो. हो पळय हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. योद नानी हो पळय हांव येता, तुजी कुशी करूंक हांव येता. योद नानी बेटोन्यो तुका ना जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. हो मानी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. जबाब. हो पळय हांव येतां, तुजी कुशी करूंक हांव येतां. तुजी कुशेक हांवें पालो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा, म्हज्या सगल्या म्हज्या काळजान तुजे समर्थीचो हांव मोग करतां. जबाब. हो पळय हांव येतां, तुजी कुशी करूंक हांव येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें पुरगोट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब. हो पळय हांव येतां, तुजी कुशी करूंक हांव येतां. तुजें प्रमाणीकपण म्हज्या काळजांत हांवें गुप्ती दवरूंक ना, पूण तुज्या विस्वाशीपणाचो आनी सोडवणेचो हांवें प्रचार केला. व्हडले स्वभाव जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वाशीपण हांवें लिपोवंक ना. जबाब. हो पळय हांव येतां, तुजी कुशी करूंक हांव येतां. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, पाटकुल्यांच्या आनी बोकट्यांच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडून उडोवंक जायनात. ह्याच पासत संवसारांत येतना जेजून अशें म्हणलें, योद आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकां पासत ओम आनी बोलयो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. पुस्तकाच्या खोळ्याचेर म्हजे विशीं बरयलेलें आसा त्या प्रमाणें तुजी खोशी करूंक देवा हांव येतां. पयलीं तो अशें म्हणटा, योद आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली, ओम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक नात. आनी तरी आसतना हें सोगोट सुमूर्ती प्रमाणें वोबतात. उपरांत तो अशें सांगता, हो पळय हांव येतां, तुजी खोशी करूंक हांव येतां. हे परी पयली बंदाबोस्त काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या. हेच खुशेच्या धर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच पावटी योद जाल्यान आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या. देवाचें उतोर्यें. देवाचे वडपकार. उद्गाराक उबी रावया.
जालो आनी आमचे मोदें जियेलो ताची महिमा आमी देखल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरबोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. 6व्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कृपेन बोल्लोले, सर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारये, तुका तर देवा सोवें कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजे सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकूण, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरबोणें. आनी देवदूत तिचे सरशिलो घडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. हो पळय हांव येतां, तुजी कशी करूंक हांव येतां. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही उतरां आमी आयकल्या आयचे वाचपांनी, आनी जेन्ना आमी ही आयकल्या आमी ती आमच्या जिविताक लागू करून पळोवया. आमी म्हणूंक जातलें, हो पळय हांव येतां, तुजी कशी करूंक हांव येतां. अशें आमी केन्ना म्हणूंक जातलें आमकां, जेन्ना आमी पासियेंसान आनी कॉन्सियन्सान ह्या उतरांचेर नियाळटां. कित्याक आमी पळयता सायबीण मायन आपले जिवितान हेंच केलें. पासियेंसान तिणें देवाचें उतर आयकलें. कित्याक आमी पळयता जे परी शुभ वर्तमान आमकां सांगता, आजबोड वो येवन तिका ही बरी खबर दिली आनी ती चिंतूंक लागली कसली खबर जावं येता, कितें सांगूंक सोदता. तेणें म्हणूं येतालें म्हाका आयकूंक नाका आनी अशें हांव करूंक तयार ना. पूण ती म्हणटा अशें कशें घडटलें म्हजें सवें, असो प्रश्न ती घालता. म्हटल्यार अशें केन्ना आमी आमच्या जिवितान जेन्ना देवाची खुशी करूंक सोदता तेन्ना आमी संवाद करूं येता. पूण जेन्ना आमी म्हणटा ना हांव अशें करूंक कशें फुडें सोदचो ना वो सोदची ना, तेन्ना आनी संवाद जायना. कित्याक आमी देवाची खुशीक उक्तीपणी रावना, तयार ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, तर पासियेंसान जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी आपल्या जिवितान तें लागू करता तेन्ना आमी देवाची खुशी करूंक तयार जाता. तशेंच आपले कॉन्सियन्सान, कित्याक तिणें आपलें जिवीत तिका खबर आसलें, हांव आजुनी काजार जावंक ना आनी अशें कशें घडये येता म्हजें सवें. तिणें
पळयलें आनी हो प्रश्न विचारलो, कित्याक ती जाणा तिणें कांय वायट कितें करूंक नासलोलें. तशें आमच्याय जिवितान आमचे कोसयेंसान आमी पळोवंक जाय, जेन्ना देव आमकां कितें करूंक आमंत्रण दिता आमी तें करूंक तयार आसा. कित्याक खुबशे फावटी बरें बरें करूंक देव आमकां आमंत्रण दिता, पूण आमी फाटीं सरता. कित्याक आमी चिंता दुसरीं कितें म्हणटलीं वो दुसरी कोण कांय करिना, हांवें कित्याक तें पावल मारूंक जाय पयलें, अशें चिंतून आमी फाटीं सरता. तर मारिया माय आयच्या दिसा आमकां एक देख जावन आसा, कशे भाशेन आमी पासियेंसान देवाचें उतर आयकूंक आनी कोसयेंसान तपासून तें देवाची खोशी प्रमाणे चलूंक तिजो आदार आमी हे मिसान आमचे पासत आनी हेरांय पासत मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमचो बावाट उच्चारुया. सत मानता देवाक, सोद परबेदार बापाक, स्वर्गार आनी पितुमीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबीन सांबावलो, आंकवार मारीत तांय जल्मलो, पोंस पिलाक काल तांणी कूस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मिलनांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पवित्र देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तोय तांव जिव्या आनी मेल्यांची मोजबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचे जिवणपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आमची थोडी मागणी आनी गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. मोगाळ बापा, तुजो मोग जावन आसा आमचें जिवीत. आमचो पाप साहेब, सोगले बीन साहेब, यादनीक येत मोठ्या म्हत्वाची भाव भयणां अदीक आनी अदीक तुज्या मोगाच्या अनुभवान वाडोवंक आनी होच अनुभव आपले पोरजेक पोरगोटूंक तांकां तुजो आदार मागता. तुज्या व्हडा मोगान आमच्या मागणेक कांदी बापा. सोयबाची मांडावळ सांबाळूंक अशे मनीस जातीक सोयबा प्रमाणे तांच्यो होक फावो जावंक राजकारभार चलयतल्या फुडारांनी फावो ते निर्णय घेवंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता बापा. तुज्या व्हडा मोगान आमच्या मागणेक कांदी बापा. लग्न जाल्ल्या जोडप्यांनी जबाबदारेन लिंगीक संबंदान एक जावंक आनी तांच्या एकवटा वरवीं रचून आयलोल्या भुरग्यांक आयत्या मनान स्विकारूंक तांकां तुजी कृपा दी बापा. तुज्या व्हडा मोगान आमच्या मागणेक कांदी बापा. आवय बापायनी आनी वडिलांनी जबाबदारीन आनी क्रिस्ती तत्वांनी आपल्या आनी भोंवतणी आसलेल्या भुरग्यांचो परमास करूंक आनी तांकां फावो तो मोग दिवंक अशें हीं भुरगीं तोरणे पिरायेर पावतोच आनी वाडोवन व्हड जातोच आपले कुडीचेर थांबो दवरूंक आनी मानसुगेन आपलें जिवीत जिवंक अदीक करून लिंग वाटेन जबाबदारी दाखोवंक तुजो आदार फावो कोर बापा. तुज्या व्हडा मोगान आमच्या मागणेक कांदी बापा. गोरफाट केलोल्याक आनी मिसकॅरेज जालोल्यांक तांच्या दुखां बुजवून फावो जावंक बापा लागीं मागुया. तुज्या व्हडा मोगान आमच्या मागणेक कांदी बापा. तशेंच आमी मागुया हे पॅन्डेमीक कोरोना व्हायरसाचे देवान आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक
खुबशीं जाणां ह्या दुयेंसां लागून मरून गेलोलीं आसा. तांकां सर्गींचें सूख फावो जावं. जी कोण ह्या दुयेंसाक सांपडून पिडापीठ सोंसता तांकां शक्ती घोटाय आनी पेकोणी मेळूं. आनी जांकां हें वॅक्सीन दिलोलें आसा वो वॅक्सीन घेवपाची आसा तांकां सगल्यांक सलामती दवरूंक. आनी हो वावर कोत्तोल्यांकूय देवान राखूंक आनी सांबाळूंक तांचे पासत आमी मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागणेक कांदी बापा. इल्लोसो वेळ ओगेच रावन आमची खाजगी मागणी आमी देवाच्या हातान घालुया. सर्गींचे बापा, ही थोडी मागणी आमी उचारल्या. खुबशी मागणी आमच्या काळजान भितर आसा ती आमी ह्या वेळार हे वेदीचेर ह्या उंड्या आनी सोऱ्या बरोबर भेटयता. जे परी हो उंडो आनी सोरो तुज्या पुताच्या मासा रोगतान तूं बदलतलो. आमचें जिवीतूय बदल. खऱ्यांनीच पासियेंसान तुजें उतर आयकूंक तें आमच्या जिवितांत पाळूंक आमचे कोसियेंसा वरवीं पयलें पावल मारून तुजीशी ओदीक ओदीक लागीं येवंक आमकां आदार दी. आमी मागता आमचे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गीत घेवया पेज 41 C30. रूपे bangar magi nai ako sonsa tuzo sai ba amchi kalsa tu kasai koshin wo podita tu ka amchi kalsa uparta tuja mogak आवडेता आमची काळजा उबारता तुज्या मोगाक आवडेता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गींचे बापा, तुजो एकलोच पूत मनीस जाल्लो ती घोडी आपल्या ओरोंबाची घोडी म्हूण तुजी पवित्र सभा ओळखून घेता. आनी हो दोबाजीक गूट समोरमूंक संतोसान तुका हो दिनवासनेचो योद भेटयता. तो तूं मोयपासान मानून घे आनी आमकां मेळ्ळ्या ते जेजूचें जिवीत ह्या सोरंबा वरवीं आमचें आनी हेरांचे मनशांक दिसान दीस ओदीक अर्ताबरीत आनी फलादीक कोर म्हूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेन्ना सोडवणदार मनशा कुळाचो मनशा खातीर मनशा मोदें येवचो काळ भरलो तेन्ना तुज्या हुकुमान देवदूत स्वर्गांत थावन देंवलो आनी तुजे अगणीत मोगाचे येवजणेचो मारयाक ताणें संदेश हाडलो. होकोण भावार्थान तिणें तो घेतलो आनी आपली ल्हानविकायेन ओळखून निश्कलंक आंकवारीन तुजे चाकोनीन आपलो जबाब दिलो. त्याच बागी घोडेक तिच्या निर्मळ कुसव्यान पवित्र आत्म्याचे विचित्र पदवेन तुजो सासनीक पूत मनशा मोदें मनीस कसो जिवंक लागलो. अशी तुजी पोजा केल्ली भासावणी पाळूंक तुवें विस्वासीपणी आनी सगले लोकांचे ओत्रेक भागयले देखून तुजे देवदूतां थांबोन आसतना वर सरकार तुका वाखाणूंक देवदूतांचो दोलबार
आनी तुजी किर्ती गावूंक उल्हासता सगलो संवसार. तशेंच आमचें किर्तन पावूंक आमी तुजे लागीं मागता. Povit, 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 dobarato sorvis potu, sorgani sonsar boleat, tuja voi povan, un sorgituka, soy, 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 sorbes porace navi, eta taka soy, un sorgituka, soy, soy, soy. बापा, खरोच तूं पवित सगल्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कशेन कोसमरोन सत्संगवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासनीक कोर्राचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेलच्याक, तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो गोट परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. सोम्या जेजू तुझे पुनर्जीवन पण परगटा. सोम्या जेजू तुझ्या येण्याक आमी बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणुची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेलिल्ल्या त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्कोती मेलिल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पळजोळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आनी परमारे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूटाय
पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवन, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सोस्का आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या चेण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवतकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरनुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय, जे पवित्र सोबेचे भावाताचे दीस घाल. आमचे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हजे आत्म्यान शिवोवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुवें भोव अमोलादीक मास रगत म्हजें शिवोवंक जायना देखून आत्म्याकपणी तरी म्हजे काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजानूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगलोच म्हाका तूं एकवडटा. तुजे सोशिल्लो कोट सोडूंक म्हाका केन्नाच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 73 D44.
प्रार्थुया. बो मोगाल बापा, आंकवारीन आपले कुसव्यान घेतिल्लो तुजो पूत खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण ओळखूंक तुवें आमकां फावो केलाय. हो भावात सदां सांबाळूंक आनी परगटूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज ह्या फेस्ताची परबी तुमकां सगल्यांक हॅपी फीस्ट टू ऑल ऑफ यू द एनाउन्सिएशन ऑफ आवर लॉर्ड. आमी देव बरें करूं म्हणटा फादर जोवितोक जाणें नेमीस पिटयला आनी तांचे बरोबर आमचे दोगूय फादर आसात, फादर जस्टीन आनी फादर जूड. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. पूण खेरीत भाशेन फादर जोवितोक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हांगसर ताणें खूब वर्सां सेवा केलेली आसा. पयले ते पाद्री जावच्या आदीं दियाकोन कशे हांगसर आसलेले, मागीर ताची ऑर्डिनेशन जाली आनी त्या उपरांत थोडो वेळ ताणें हांगसर आमचे बरोबर सारलो. आमची नोयनां फेस्तां बाग केलीं ताणें. म्हणटच ताणें खूब वावर केलेलो आसा. बरे भशेन तो जाणो कशे भशेन हें फेस्त आमचे नोयनां समरूंक जाय आनी सगळी तयारी करूंक जाय. आमी तो तेगूच जाण आसताले हांव, पूण सगळें मॅनेज करताले आमी एक एक खातो. बागेवन फ्रांसीस शावेर तांचे बरे आवडीचे आसात आनी ते हांगसर सदांच मीस करूंक येतात. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. पूण आतां जशे भाशेन बागेवन फ्रांसीस शावेर आमचे सुरशीं आयले, देवान तांकां सांत इनासा उदेशी हांगसर पाठयले, तेच भाशेन देवच आतां फादर जोवितोक इंग्लंडाक पाठयता, सावथ हॉलाक. आनी थंयसर आमचो लोक खूब आसा तांचो परामर्श करपाक. ताका हांगसर बरो अणभव घडलेलो आसा आमच्या लोकांचो. पूण थंयसर आनीक नवे नवे समस्ये प्रॉब्लम्स तांचे मदें उत्पन्न जालेले आसा. तांकां म्हणून हितून कावन्सिलींग करपाक, तांकां कुमसार करपाक, तांचें सगळें आयकून घेवपाक. तांकां आमच्याच गोंयकारांकूच न्हय पूण थंयसर आनिकूय क्रिस्तांव ह्या आमच्या भारतांत ते आनी दुसऱ्या देशांतले आसात तांचोय परामर्श करपाक. हे भाशेन तांकां देवान आतां निवडलेलो आसा. तांचे पासत आमी मागया देवान तांकां गोठाय कृपा आनी राखण ताका दिवची म्हणून. आनी थंयसर गेल्या उपरांत त्या लोकां बरोबर त्या प्रमाणे वावरूच्याकूय जशे भाशेन बागेवन फ्रांसीस शावेरान मागण्यांतल्यान सगळो वावर केलो, तेच भाशेन ताकाय ती कृपा मेळच्याक आमी ताचे पासत मागया. हेरांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. फादर लिंडसे लोबो आनी तांचे वांगडी आसात, ती सदांच हांगसर खूब तोकस घेवन हे सगळे आमची मिसां आनी हेर युट्यूबाचेर घालतात. खूब तोकस आसा तातूंत. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. त्याच प्रमाणे स्टिशाक ते हांगसर सकाळीं सकाळीं उठून येता आनी गायन करता. तांकां देव वाचपाक केल्लीं आसा तांकांय, कित्याक तुमी खूब तोकस घेतात. आनी हांगसर जे आमचे बरोबर वावुरतात सांगिस्तांवन येरां, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगल्यांक पयसुल्ल्यान थान तुमी भोवाडतांत हांगसर येतात आनी हांगसर खूब जाणांक येवंक जायना पूण तीं युट्यूबाचेर भाग घेतात. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे पासत आमी सदांच मागता. आमची पवित्र बुजवण आसा 5 वरांचेर, तेन्ना तुमकां आमी सगल्यांक आमच्या मागण्यांत दवरता. तुमी आमचे पासत मागात. हें बाजिलीक उदीकान उदीक बरें जावच्याक खूब वस्तू हांगसर करच्यो आसात. देव कोत्ता त्यो आनी आमी सगळे जाण सहकार करया. जशे भशेन आमी पळयलां सायबीण मायन देवाक सहकार केलो आनी हे परी देवाच्या पुताक हांगसर ह्या संवसारांत हाडलो, तेच भशेन आमी जेजूक उदीकान उदीक ह्या संवसारांत सगळो ताचो वावर करच्याक त्याच प्रमाणे आमी सहकार करया. सगळीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. जे परी फादर पेट्रिशन सांगलां, तुमी म्हजे पासत मागात, हांव तुमचे पासत मागतलो. म्हजो वावर बऱ्या भाशेन करूंक आनी जेजूची ओडून हाडूंक सगल्यांक म्हज्या जिविता वरवीं न्हय पूण देवाच्या जिविता वरवीं जें हांव तांकां दाखोवंक सोदता देवान दिल्ले गुणा वरवीं. तर फादर पेट्रिशो आनी जे कोण पाद्री हांगा वावुरता तांकांय हांव
म्हजें आश्वासन दिता थिंगासून तुमचे पासत मागतलो की हिंगासरलो वावर बऱ्या भाशेन जाल्या पुरो म्हणून. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सो पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दोन आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सवें बापाक वाखणटा. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 211 T19.